ब्रिटनांतल्यान आज सकाळीं आयिल्ल्या विमानांतल्यान आयिल्ले 3 प्रवासी पॉझिटिव्ह सांपडले. तांचे नमुने जिनोम सिक्वेन्सा खातीर धाडून दिल्यात. अहवालाची वाट पळयतात. जाल्यार भलायकी खात्यान USAID हे अमेरिकन संस्थेचे रायट्स इंडिया प्रकल्पा अंतर्गत गोंयांतले भलायकी सेवेत सुदारणा करपाचे नदरेन तांचे कडेन एका वर्साची कबलात केल्या. भलायकी मंत्र्यान म्हायती दिली. गोंयांत 392 एक्टिव्ह केसी आसात. 16 तारखेक 36 नवे केसी सांपडल्यात. 3 जाणांक मरण आयलां. 24 वरांत 472 जाणांनी पयलो डोस घेतलो जाल्यार 2160 जाणांनी दुसरो. 15 तारखेचो बॅकलॉग 66 जाणांनी पयलो डोस जाल्यार 76 जाणांनी दुसरो डोस घेतलो. 24 वरांत 2774 जाणांनी लाव घेतलो. एकूण 23,30,570 डोस अलॉट केल्ले. 16वेर 23,45,880 जाणांनी व्हॅक्सिनांचो लाव घेतलो. गोंय सरकारच्या भलायकी खात्यान USAID हे अमेरिकन संस्थेच्या रायज इंडिया प्रकल्पा अंतर्गत गोंयांतले भलायकी सेवेत सुदारणा करपाचे नदरेन तांचे कडेन एका वर्साची कबलात केल्या. कोरोनाचेर नियंत्रण आनी नव्या रोगावेल्या उपचारां खातीर लाव जातलो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. ऑक्सिजन वेवस्थापन कशें करचें हाचेर ह्या प्रकल्पांतल्यान मार्गदर्शन मेळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन रायबंदरच्या एका 5 स्टार हॉटेलांत एका प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ह्या समयार भलायकी संचालक डॉ. आयरा आल्मेदा, USAIDचो अधिकारी अमित शाह, डॉ. विनीत श्रीवास्तव आनी हेर संस्थांचे प्रतिनिधी हजर आसले. मोफत उपचार आनी जिनोम सेक्वेन्सी यंत्राचो गोंयांक लाव जातलो. वर्सभर तें उपलब्ध आसतलें. गोंयच्या दोतोरांक अमेरिकेंत नव्या उपचारांचे आनी नव्या तंत्रज्ञानाचें प्रशिक्षण मेळटलें, भलायकी मंत्र्यान सांगलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स.